आमचे सरकार आमची हेल्थ जी फॅसिलिटीज आसा ती कितली बरी आसा हे सांगपाक सदांच फुडें आसता। पण काल जाल्ल्या सीएजीच्या रिपोर्टान जायत्यो त्रुटी आणि एक सत्य लोकांमुखार दवरलेले आसा। आनीक जायते रिपोर्ट आसा पण आयज आमी फक्त हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड मॅनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेस हाजेर उलयतले। कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जाका आमी सीएजी म्हणटात, भारताच्या संविधानाच्या कलम 151 खाला राज्यपालाक सादर करपा खातीर ऑडिट रिपोर्ट तयार करतात, जो राज्यपाल विधानसभेत सादर करतात। मागीर 2016-17 ते 2021-22 मेरेनच्या अहवालात गोय राज्यातल्या पब्लिक हेल्थ सर्विसेस आणि भलायकी सेवा व्यवस्थापनाचेर हो परफॉर्मन्स रिपोर्ट जो ऑडिट रिपोर्ट जो काल पब्लिक जालो, ताज्याबद्दल आमी काय गोष्टी तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता। नॅशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 भलायकी वेवस्थापन घटमूट करपाक आणि भलायकी सेवा दिवपाक ह्युमन रिसोर्सेस जाका एचआर म्हणटा व्यवस्थापन महत्वाचे आसा हाचेर भर दिता। मात सीएजी ऑडिट प्रमाण भलायकी मळार ह्युमन रिसोर्सेसची गरज आणि ताचे योग्य व्यवस्थापन सुनिश्चित करपा खातीर गोय राज्यान भलायकी क्षेत्रा खातीर एचआर धोरण तयार करूकच नाशिल्ल्याचे ऑडिटात दिसून आयले। भलायकी केंद्रांनी दोतोर, नर्सी आणि पॅरामेडिक्स हांची साबार पदां रिती आसात। प्रायमरी हेल्थ केअर सिस्टम जातून सब हेल्थ सेंटर, प्रायमरी आणि अर्बन हेल्थ सेंटरचो आस्पाव जाता, तातून नॉर्थ गोयान 17.5% आणि साउथ गोवान 17.9% पदां खाली आसात, म्हणजे वेकंट आसात। जाल्यार राज्यातल्या सेकंडरी हेल्थ केअर सिस्टम जातून कम्युनिटी हेल्थ केअर तशेंच सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो आस्पाव जाता, तातून नॉर्थ गोयान 20.24% आणि साउथ गोयान 18.75% इतलो सुवाती खाली आसात। प्रायमरी आणि सेकंडरी हेल्थ केअर सिस्टमात भलायकी खात्यान मंजूर केल्ल्या कॅपॅसिटी परस चड दोतोर, नर्सी आणि पॅरामेडिक्स कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर घेतल्यात। मात दोन्ही जिल्लो हॉस्पिटलां, भलायकी केंद्रां आणि जीएमसीत स्पेशलिस्ट डॉक्टरांची उणाव आसा, जाका लागून दुयेंतीक संबंधित स्पेशलायज्ड केअर मेळना अशें ह्या सीएजी रिपोर्टात सांगला। जीएमसी राज्यातले एकमेव टर्शरी हेल्थ केअर हॉस्पिटल असून लेगीत थंय 51 म्हळ्यार 51% दोतोर आणि वैजकी अधिकाऱ्यांचो उणाव आसा अशें लेगीत ह्या रिपोर्टात नमूद केला। जीएमसीच्या सुपर स्पेशालिटी विभागात दोतोरांचो 18.18% ते 81.25% वेकन्सीज आशिल्ल्याचे ह्या ऑडिटात दिसून येयला। अशा कर्मचारी जे तळागाळात भलायकी सेवा दिवपी मुखेल भलायकी सेवा कर्मचारी आसात तेची राज्यात भरती जावंक ना अशें ह्या ऑडिट रिपोर्टात सांगला। वखदां आणि कन्झ्युमेबल आणि उपकरणां हांचे खरेदी आणि वितरण करपा खातीर सेंट्रलायज खरेदी संस्था वा सेंट्रलायज पॉलिसी ना, तेका लागून राज्यातल्या भलायकी केंद्रा खातीर वखदां आणि उपकरणां खरेदी करपाक क्वालिटी कंट्रोल ना, तशेंच डिले लेगीत जाता अशें ह्या रिपोर्टान सांगला। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टँडर्ड्सचा प्रमाण आसपाक जाय त्या परस राज्यात 24% म्हळ्यार 71 सब हेल्थ सेंटर्स कमी आसात, तशेंच 42% म्हळ्यार 20 प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स कमी आसात आणि 50% म्हळ्यार 6 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स कमी आसात अशें ह्या रिपोर्टान सांगला। नॅशनल हेल्थ पॉलिसी जाका एनएचपी म्हणटात, तांच्या तत्वानुसार टोटल हेल्थ केअर एलोकेशनचो 66% वाटो प्रायमरी हेल्थ केअराक दिल्लो आसपाक जाय। मात गोयान फक्त 19.94% वाटो दिल्ल्याचे ह्या अहवालात दिसून आयला। हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपा खातीर राज्याक 2016 ते 2022 वर्सा मजगती मेळिल्ल्या टोटल कॅपिटल एलोकेशनचो फक्त 26 ते 41%चोच वापर जाला अशें ह्या रिपोर्टान सांगला। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजण्या खातीर राज्य सरकाराक फंड्स येता। ह्या योजनेची अंमलबजावणी करपाक एजन्सीक फंड्स ट्रान्सफर करपाक डिले जाल्ल्यान ताचो वापर वेळार जावंक ना अशें ह्या ऑडिट रिपोर्टात दिसून आयला। फूड अँड ड्रग्स ॲडमिनिस्ट्रेशन जाका एफडीए म्हणटा, त्या खात्यान केल्ले मेडिकल आस्थापनाची कमी फावट केल्ली मॅन्डेटरी इन्स्पेक्शन्स तशेंच चाचणे खातीर ड्रग सॅम्पल्स कमी काडल्यात, तशेंच एफडीएच्या प्रयोगशाळेचे एनएबीएल सर्टिफिकेशन नाशिल्ल्यान आणि वखदां क्वालिटी सबस्टँडर्ड आशिल्ली थंय कांयच फॉलोअप कारवाय जावंक ना अशें ह्या ऑडिट रिपोर्टात नमूद केला। 38 पब्लिक हेल्थ इन्स्टिट्यूशन मधल्या 37 इन्स्टिट्यूशन्सांनी नॅशनल क्वालिटी अश्युरन्स स्टँडर्ड जाका NQAS अशें म्हणटात, ताजी प्रमाणपत्रा खातीर अर्ज करूकच ना, तशेंच चाचणी जाल्ल्या 4 पब्लिक इन्स्टिट्यूशन्सांच्या प्रयोगशाळांनी एनएबीएल सर्टिफिकेशन लेगीत घेवंक नाशिल्ले अशें ह्या रिपोर्टात नमूद केला। फार्मसी काउन्सिलान इन्स्पेक्टर अपॉइंट करूकच नाशिल्ल्यान राज्यात परवानो आशिल्ले मेडिकल स्टोरेज आणि डिस्ट्रिब्युशन करपी सुवातीची तपासणी जावंक ना अशें ह्या रिपोर्टान सांगला। बायोमेडिकल वेस्ट हाताळपा खातीर गोय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडल्यान ऑथरायझेशन शिवाय राज्यात जायत्यो मेडिकल फॅसिलिटीज काम करताल्यो अशें ह्या ऑडिट रिपोर्टान स्पश्ट केला। ह्या रिपोर्टात ह्यो शॉर्टकमिंग ज्यो आसात त्यो कमी करपा खातीर आनीक जायत्यो सुचोवण्यो सुद्धा केल्ल्यो आसात। देव बरें करूं।